अच्छा आहे बायल सांगता रानपाक्षी शिक हे शिक ते शिक कंट्रोल कंट्रोल गावात दिले सगळे असा कांदे आलू रानपाक कोणी शिकोवपाक जाय हॅलो शेफ. नमस्कार दर्शन योकार तुमचो. सो जशें तुम्ही पळयला इवन नाना पाटेकराक तुमची वळखाय लागलेली आसा. सो तांगेली जशी कडकशी पर्सनॅलिटी आसा तशी कडकशी रेसिपी जावंक येता. अरे दिवया तुमका आयज हांव स्पेशल मटन चंपारण करता फक्त त्याच्या खातीर. होय 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 होय. चला तर स्टार्ट करूया. साहित्य जावन आसा लवंग, स्टार अनीस, चक्रफूल म्हणटा हेका, मोठी वेलची, जिरे, काळी मिरया, वेलची आणि तिकी, सुकी कोथमीर, आले, लसूण आणि तांबडी मिरची, उबो चिरलेलो कांदो, तेल, हे सोरसोचे तेल, मस्टर्ड ऑयल म्हणटा हेका, हळद, मिरची पिठो, हे कोथमिरीचो पिठो आणि जिरा पिठो आणि मटण तुम्ही वाटून घ्या आणि जी एक पेस्ट तयार करपाची. इश्टानो तुमका एक सजेशन आसा. समज तुमच्या लागीं मातयेचो हांडो आसा न्ही जाल्यार ही रेसिपी तितून करा आनी चुलीर दवरा आनी करा आनी मागीर सांगा आमकां टेस्ट कसो जाता.